पर्रीकार सरकाराचे मंत्रिमंडळान एक बारीक बदल जाव येता। मुख्यमंत्री पर्रीकार फॉरेन टुरावेल्यान आयले उपरांत घडये सप्टेंबरातूच ही गजाल जातली। सरकाराक फुडले सप्तकान 2.5 वर्सां जातात। खासा सुत्रांकडच्यान कळटा ते प्रमाण एका मंत्र्याक देऊन साश्टीतल्या एका आमदाराक मंत्रिमंडळान आस्पाव करपाचे थारता। लोकसभा वेंचणुके पयलीं हे आमदाराक दिल्ले आश्वासन भाजपा पुराय करपाचो यत्न करता अशें पक्षांतले कांय जाणटे उलोवन दाखयतात। येत्या कांय दिसांनी पर्रीकार सरकाराक 2.5 वर्सां पुराय जाता, म्हळ्यार सरकाराच्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळाचो अर्दो कार्यकाळ सोंपतलो। दीस लागीं पावता तशें मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर मंत्रिमंडळान बदल करपाचो प्रेशर आयला। मात मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळान मोठे बदल करपाच्या मुडान दिसना। पूण लोकसभा वेंचणुके वेळार दिल्ले कांय उतर तो पाळपाची शक्यताय आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एका मंत्र्याक देंवोवपाची शक्यताय आसा। काम सारकें करना म्हूण मंत्र्या आड कागाळी आयल्यात। मुख्यमंत्र्यान अप्रत्यक्षपणान त्या मंत्रीपदाचो ताबो घेतला। विदेश भोंवडे उपरांत गोंयांत परत आयल्या उपरांत पर्रीकार ह्या विशीं चर्चा करतलो। लोकसभा वेंचणुके वेळार दिल्ले उतर भाजपा पुराय करतली अशें सुत्रांनी सांगले। ताका लागून साश्टीतल्या आमदाराचो मंत्रिमंडळान आस्पाव जावपाची शक्यता आसा। फाटल्या 2.5 वर्सां सावन तो आमदार सरकाराक तेंको दिता। लोकसभा वेंचणुके वेळार त्या आमदारान भाजपा खातीर काम केल्लें। वेंचणुके पयलीं दिल्ले उतर भाजपाक पाळूंक जाय। ह्या म्हयन्याच्या अखेर मेरेन मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळान फेरबदल करपाची प्रक्रिया पुराय करपाची शक्यताय भाजपांतल्या कांय सुत्रांनी उक्तायल्या। पूण सध्या तरी मंत्रिमंडळान मोठे बदल करनासतना मुख्यमंत्री एकूच बदल करतलो अशें तांणी सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायनिंगांतल्या लोकांक रीण आधार येवजण निमणे सरकारान अधिसूचित केले। ट्रकवाले, मशीनवाले आनी बार्जवाले दर एकल्याक चडांत चड ताचे 3 नगांचेर रिणाक आधार मेळटलो। येवजणे खाला ट्रकवाल्यांक 15 लाखां मेरेन, मशीनवाल्यांक 20 लाखां मेरेन जाल्यार बार्जवाल्यांक 35 लाखां मेरेन आधार मेळटलो। येवजणेचे सरकाराचे तिजोरेचेर सादारण 250 ते 350 कोटीचे वजे पडटले म्हूण सरकारान अदमास केला। गोंय सरकाराची मायनिंग रीण व्याज माफ येवजण बिरेस्तारा निमणी जाहीर जाली। मायनिंग बंद पडिल्ल्यान त्रासांत पडिल्ल्या लोकांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो। ट्रक, बार्जी आनी मायनिंग मशिनरी विकत घेवपा खातीर 30 सप्टेंबर 2012 पयलीं रीण घेतिल्ल्या लोकांक ह्या येवजणेचो लाव मेळूं येता। रीण फारीक करपा खातीर चडांत चड 35% सबसिडी मेळटली। ट्रक धन्याक चडांत चड 15 लाख, मशिनरीवाल्यांक 20 लाख जाल्यार बार्ज धन्याक चडांत चड 35 लाखांची सबसिडी मेळटली। चडांत चड 3 ट्रकांक ही सबसिडी मेळूं येता। रीण माफी येवजणे खातीर सरकारान खासा नेम तयार केल्यात। एका घरांतल्या एकाच मनशाक येवजणेचो लाव मेळटलो। घर बांदपा खातीर वैयक्तीक, गाडी आनी हेर रिणाक येवजण ना। लीजधारक, मीन काडपी, मिनाचो धंदो करप्यांक येवजण लागू ना। ट्रक, बार्जी गोंया भायर व्हेल्ल्यांक येवजणेचो लाव ना। EDC ही येवजण चालीक लायतली। बँकां कडल्यान रिणाचो दावो मेळटकीर 45 दिसां भितर रीण फारीक करतले। सबसिडीचेर व्याज लागू जावचें ना। नोडल एजन्सीन रीण फारीक केल्या उपरांत खातें बंद करून रीण फारीक जाल्ल्याचें पत्र रीणकाराक दिवचें पडटलें। हमीपत्र रद्द करचें पडटलें। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी रीण घेतलां त्या अर्थीक संस्था लागीं अर्ज करचे पडटले। बँको आनी अर्थीक संस्था हे अर्ज EDCक धाडटले। खासा नेमिल्ली छाननी समिती ह्या अर्जांची छाननी करतली। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। सोपो देंवोवपाची बुद नगरसेवकांक दिवची म्हूण फोंडे मार्केटांतल्या बाजारकारांनी निमणे गणपतीक गाराणें घाले। सोपो देंवोवचो म्हूण फाटले कांय दीस आंदोलनाच्या मुडान आशिल्ले पसरकार बुधवार पेठ सार्वजनीक गणपती मुखार जमले आनी सोपो देंवोवचो म्हूण गाराणें घाले। बाजारांतल्या बायलांनी फुगडीय घाली। 18 सप्टेंबराक बाजारकार पणजे जिल्लोधिकाऱ्या कडेन केसीक वचपाचे आशिल्ल्यान ते दिसा फोंडेचो बाजार बंद उरपाची शक्यताय आसा। फोंडे पालिकेन सोपो कमी करचो म्हूण वेपाऱ्यांनी बिरेस्ताराक गणपतीक गाराणें घालें। पालिकेक बरी बुद्धी दिवची अशें वेपाऱ्यांनी गणपती लागीं मागलें। आज वेपारकारांचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो तूं पूर्णपर्यंत फाटी घालून आज आमची सगळी समस्या पूर्ण करून आज आमकां न्याय मेळचो ह्या हेतून आमी तुमकां घराणे घालपा आयिल्ले आसा। अशाच आमची राखण करची आनी जो सोपो टॅक्स जो वाडयला तो आशिल्ल्या त्या जाग्यार हाडून ह्या वेपारकारांक सूट दिवचें हे आमी तुमचे कडेन मागता। आनी तसो हो जो कावन्सिलर जे कसले जे चूक करता तांकां बरी बुद्धी दिवची आनी ह्या वेपारकारांक सपोर्ट दिवचो ह्या खातीर आमी तेंचेय हे मागता घराणे घालता।
आणि इतले करून जे आमचे चुकला मागला त्याला माफ कशें देवा. 18 सप्टेंबराक पणजे केस आशिल्ल्यान बाजार बंद दवरून सगळे वेपारी पणजे वचपाचे आसात. 18 तारखेक हांगा डेप्युटी कलेक्टरान केस आसा सगळ्या वेपाऱ्यांक. तितून म्हटलेलें आसा की 9 वेपाऱ्यांची नांवां मेन्शन केल्ली आनी फाटल्यान 18 वेपारी आसले आनी अदर्स म्हटलेले. अदर्स म्हणटकूच बाकी आख्खे वेंडर्स येयले न्हू, म्हणून अशें थारलां की अदर्स म्हटल्या कारणान सगळे वेपारी पणजे वयतले दिसता. ते लेजेर अशें म्हटलां की अदर्स म्हटलां, अदर्स वेंडर, अदर्स म्हणजे सगळे वेंडर येयले. सगळे वयतले तुमी सगळे वयचे पडले ना, सगळे वयचे पडले हेजो अर्थ मार्केट बंद उरलें. बायलांनी ह्या वेळार फुगडी घाली. फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.